इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन गोयच्या महामार्गांचेर ईव्ही चार्जिंग स्टेशनां आणि भौशीक शौचालयां स्थापन करतले। तशेंच राज्यातल्या मुखेल शारांनी बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशनां उबारपाचो ह्या कॉर्पोरेशनाचो उद्देश आसा। सरकार ह्या प्रकल्पां खातीर सुवात दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। बुधवारा मंत्रिमंडळ बसके वेळार मुख्यमंत्र्यान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तशेंच उर्जा आनी संसाधन संस्थे वांगडा समजिकायेचो करार केलो। मंत्रिमंडळ बसके वेळार मुख्यमंत्र्याच्या हजेरेत बुधवारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तशेंच तेरी म्हळ्यारच उर्जा आनी संसाधन संस्थे वांगडा सरकाराचो समजिकायेचो करार जालो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन गोयच्या महामार्गाचेर ईव्ही चार्जिंग स्टेशनां आनी भौशीक शौचालयां स्थापन करतले। तशेंच राज्यातल्या मुखेल शारांनी बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशनां उबारपाचो ह्या कॉर्पोरेशनाचो उद्देश आसा। सरकार ह्या प्रकल्पा खातीर सुवात दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले। IOCLच्या बरोबर करतले तितूंतल्यान तांकां आमी लँड एलोकेशन फॉर द फ्युएल स्टेशन फॉर द टुरिस्ट फ्रेंडली स्टेट हे करपाचें आसा आनी एप्रॉक्सिमेटली गोवा NH नॅशनल हायवेचेर 4 सायट्स ह्यो डिझायन करून एप्रॉक्सिमेटली 10,000 स्क्वेअर मिटर जागा ही तांकां IOCL स्टेशन्स चार्जिंग हे घालपाक एलोकेट करपाचें आसा। सर्वे सुरू आसा। इन PWD डिपार्टमेंट आमी तांकां 2,000 पार्सल्स वेगवेगळ्या चार्जिंग स्टेशन घालपा खातीरूय एलोकेट करपाचें आसा। वेगवेगळ्या जाग्याचेर ते टॉयलेट्स आसतले, चेंजिंग रूम आसतले, ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स आसतले आनी फ्युएल स्टेशन्स हे आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिवपाचें आसा। आमी हे सगळें करता आसतना ईव्ही चार्जिंग आनी बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन मीन्स इन एडवान्स डायरेक्टली बॅटरी रिप्लेस करपाचो, चार्जिंग करीत रावपाचो ना, ह्या पद्दतीची एडवान्स स्टेशन सुद्दां आमकां IOCL कडल्यान आमी वेगवेगळ्या मेन सिटींनी आमच्या पणजे, म्हापसा, मडगांव, वास्को हांगासर घालून घेवपाच्या ते तेंच्यांनी आमकां कमीट केल्ले आसा की अशा पद्दतीची बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्स तेंच्यांनी मिनिमम टू मिनिमम 5 मेजर सिटींनी घालून दिवपाचें थारला। फॉर देम 50% ऑफ द एक्सपेन्सीस तांकां इलेक्ट्रिसिटी लेईंग कनेक्शन्स जे लागता पळय न्ही फॉर द मेजर एज पर एज आय प्रॉमिस्ड इन माय बजेट 50% आमी बॉन करतले। तशेंच शाश्वत उदरगतीचे उपक्रम मुखार व्हरपा खातीर पर्यावरण आनी हवामान बदल विभागान तेरी म्हळ्यारच उर्जा आनी संसाधन हे संस्थे वांगडा समजिकायेचो करार केलो। दर्यादेग वेवस्थापन, हवामान बदल शाश्वत वेवस्थापन तशेंच इको टुरिझम सारकिल्या उपक्रमांक तेंको दिवपा खातीर हो करार केल्ल्याचे मुख्यमंत्री सावंतान सांगले। डिपार्टमेंट ऑफ द एनवायरमेंट आनी टेरी हांच्या मदीं MOU सायन करता। आमकां विशेष करून आमी जेन्ना कोस्टल आनी मरीन रिसोर्स मॅनेजमेंट आमी हे प्रमोट करपाक सोदता दॅट वील हेल्प अस विथ टेरी आनी इन फ्युचर ब्लू इकॉनॉमी, क्लायमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी कन्जर्वेशन्स आनी एग्रीकल्चर लायव्हलीहूड रिसोर्स मॅनेजमेंट आनी कन्जर्वेशन इन प्रमोटिंग द सस्टेनेबल इको टुरिझम एक्टिविटी हाज्या खातीरय तांचो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां उपयोग जातलो। रिन्युएबल एनर्जी आनी मायनिंग एनलायटेड एक्टिविटीज हातूर विशेष करून आमी टेरी हांचो खूब बऱ्या पद्दतीचो जेंची स्टडी आसा तो उपयोग करून घेवपाक शकतले। विशेष करून म्हाजें म्हणणें आसा की खाजन शेती गोंयची जी आसा त्या खाजन शेतीच्या बाबतीत तेंचो जो आशिल्लो अभ्यास हादो करून आमकां खाजन रिवायव करपा खातीर आमी टेरी हांची मदत घेतले। म्हणजे ICR आसतले, टेरी आसतले, हांच्या सगळ्यांची मदत घेवन इन फ्युचर खाजन शेती रिवायव करची अशी आमची इच्छा आहा आनी ती रिवायव करपा खातीर येता त्या बरोबर टेरी बरोबर आमचो आयचो MOU जो आसा पळय न्ही हो सक्सेसफुली फुडले वर्सभर ते काम करतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक